तारखेक ह्या महिन्याच्या आमच्या ऑनरेबल प्राईम मिनिस्टरांचा वाढदिवस त्या निमतान सेवा सप्ताह म्हणून सबंध देशात आम्ही मनयता भारतीय जनता पार्टी आणि त्याच्या हेतून म्हणजे ताका लागून आम्ही ह्या आख्खो वीकभर दुसरे कार्यक्रम ठरयले आसा तेतून हो एक आयज कार्यक्रम पयर आमचो एक कार्यक्रम जालो तो कार्यक्रम आमी सॅपलिंग करपाचें केलें। आयज कार्यक्रमाचो दुसरो भाग तेच्या भायर बुथान सगळ्यांनी झाडां रोवपाचो तोय कार्यक्रम जालो आहा आनी आयज कार्यक्रम आहा तो ब्लड डोनेशन कॅम्प हांगा आमच्या सड्यार मुरुगांव मतदारसंघाच्या वतीन भारतीय जनता पार्टीचे आमच्या हांगासरले अध्यक्ष संजय भाई सातारकर लीड घेवन सगळे कावन्सिलर आमच्या आयज आमी तो करता आणि हे सगळे इतले हे आसतना सुद्दां बऱ्यापैकी प्रतिसाद आहा। म्हाका खबर ना रजिस्ट्रेशन कितले जालें आतां 10 जाता थंय आहा। आमी लोकांक एकदां अपील केल्या नंतर ह्या कारणाक लागून एक बरें काम ब्लड डोनेट करप म्हणजे सादारणचे थोडे मनीस करून सुद्दां पूण हेतून आमी एकट्यान ब्लड डोनेट करप म्हणजे एकट्याचो दुसऱ्याचो जीव आमी वाटोवंक शकता त्या उद्देशान आणि परत एकदा प्रायम मिनिस्टर मोदी 70वा वाढदिवस आणि त्याच्या या वाढदिवसा निमतान पार्टीन ठरयल्ल्या प्रमाणे हो कार्यक्रम चालू आहा। आयज आमी हांगा ब्लड डोनेशन सक्सेसफुली जातलें आनी मागता लोकां कडेन की अशेंच आमी एकामेका खातीर जे आतां पर्यंत काम करीत रावल्या आनी करता आनी भारतीय जनता पार्टी अशीच वावरत आसा आनी त्या फुडें वावरतली हो तेतून तो एक भाग सगळ्यांक ह्या कोविडान कोणाक त्रास जाला आसतलो ताका सगळ्यांक बरें आयुश्य आरोग्य दिवचें आनी परत एकदां मागता की सगळ्यांनी सोशल डिस्टन्सींग दवरून जे सगळे सरकारान दिल्लेले लावन आपलो डॉक्टर कितें सांगता तें पाळपा जाय आनी थोडेशे केअरफुली आमी रावले जाल्यार ह्या महामारीचेर आमी परत म्हणजे 100% भितर आमी मात करतले आनी परत आमचे सुरळीत सगळे आमचे हें चलतलें म्हणजे गोंयांत जर सबंद देशांत आमकां नॅशनल न्यूज केन्ना केन्ना आयकतना दिसता की आतां म्हाका दिसता जवळ जवळ अख्ख्या इंडियान 50 लाखां वयर संख्या पावल्ली आसा। तेन्ना आमी एकामेकांनी काळजी घेतली आनी आमी जे जाणकार आहा तेंच्यांनी दुसऱ्यांक जर अवेरनेस दिलो जाल्यार कोविडाचेर मात जातली आनी सगळ्यांनी एकामेकांक सांबाळून घेवपा जाय। येता ते 17 सप्टेंबराक आमच्या नरेंद्र भाई मोदीचो बर्थडे आसा त्या निमतान आख्ख्या देशभरात आमी सेवा सप्ताह म्हणून असो एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा। ह्या सेवा सप्ताहांनी 14 सप्टेंबर ते 20 सप्टेंबर पासून ह्या 7 दिसान आमी एक कसली तरी सेवा देशाक लागून किंवा आमच्या एरियाक लागून एक सेवा करपाचो एक कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा। आमी त्या तारखेक आमी एक व्हडलो कार्यक्रम केलो हांगा कॅम्प केलो हेल्थ कॅम्प केलो ज्या हेल्थ कॅम्पान आमकां प्लाझ्मा डोनर कोण आहा ते आमकां आयडेंटिफाय मेळ्ळे। 14 तारखेक आनी 15 तारखेक आमी फूल आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे बुथांनी आमच्या जे डिजेबल आसा जे हँडिकॅप आसा जेंकां कोणाक पांय ना अशें आमी आयडेंटिफाय केल्लेले आसा। आयज तिसरो दीस आहा आयच्या दिसा आमी फूल एक क्लिनिनेस ड्रायव्ह अवेरनेस केल्लेली आसा। फाल्यां नरेंद्र भाई मोदीचो बर्थडे ह्या निमतान आमी थोडी फळां घेवन आमी हॉस्पिटलान डिस्ट्रिब्यूट करपाचें वांटपाचें आसा। तसोच फुडें आमचो एक सेवा सप्ताह ह्या निमतान जे निडी पीपल आहा तांकां आमी जेवण दिवपाचें आहा रेल्वे स्टेशना कडेन शेनवार दीस। तसोच आयतार दीस आमचो एक आनी कार्यक्रम आसा जो परतो एंड वीथ आमचो परतो एक हेल्थ कॅम्प म्हणून आसतलो तो न्यू वाडे आसतलो आनी त्या हेल्थ कॅम्पान जे पॉझिटीव जावन नॅगेटीव जाल्लेले मनीस जे आमचे वॉरियर्स आसा तांकां आमी तेंचे आमी एंटीबॉडी टेस्ट करतली तेन्ना आमकां कळटलें आमकां तेंचे प्लाझ्मा यूज जाता काय ना हो जेन्ना आमी कॅम्प करता तेन्ना आमकां खूब युजफूल जाता आमकां कळटा आमच्या मदीं कितले जाण आमी ते प्लाझ्मा डोनेट करूं शकता। ज्या कारणान आमी तुमी आयज आयकलेलें आसा वास्कोकार खरें ते वखदाचे पाळ जाल्लेले आसा। आयज वास्कोकारांनी खूब जाणांनी प्लाझ्मा दिल्लेले आसा आनी आमचे बरे बरे लिडर सुद्दां सारके जाल्लेले आसा।